मॅट थिंगा या सान दिवस केल्या के हे देवान केल्या के आम बेश्टे ही बाळ करपा जायना न्हू आनी हे आमकां प्रोटेक्शन जावं लोकांक जावं शेतकारांक आनी ह्यो हांड्योय सगळ्यांच्या फायद्याच्यो हे हांडींतल्यान उदक वयता ही वयता वयता उदक जाणा आपल्याची वाट खंय आहा ती खंय मॅट थिंगा अशें करून शेवाळ घान आनी कितें घान हे भाशेन जरी तरी तेमी खंय वयले हे सान दिवन प्रोटेक्शन आहाय ते आमगेले पळय जाल्यार हे कांय फायदे पडना लूज कोण पब्लिकाक सगळ्या पब्लिकाक आपल्या जाय थिंगा आजचोय आज आतां 2 दीस जाले म्हळ्यार दोयऱ्या उदक भितर येयलें सारकें दोयऱ्या उदक येता तुमकां सारकी येता कोटा आनी दोयऱ्या हें उदक काटकें उदक शेतां पड्या आमकां शेत रोयच्याकय मेळपाना आनी कित्याक शिरी पडपाना तें आनी हे भाशेन करून आमकां हें लुचकोण केलां. Someone has put a JCB and broken the dunes over here. Some people have said that it might be the farmers, but it is not the farmers who put this. Farmers, their fields get flooded there, that is true. But what I've heard from the locals over here is not the farmers who put it. They don't do such destruction over here. Now what has happened is this full dune has broken and you can't rebuild a dune. And if you fill it also, it's not going to make any difference. So, and already we've lost quite a few dunes here in Varka, Amge. If you go that side and all, you'll see the water is rising up. It's coming up and destroying people's shacks over there. It's coming onto the land. So, if we continue this destruction, our whole ward over here from Peda in Varka is going to go. It's going to sink. The fear is that, see, we all know the water levels are rising, and the dunes are actually our last border, last protection for us to stop that water. If this continues, as I mentioned before, as they keep breaking these dunes, the water is only going to keep coming in. 2 दीस जाले काल आनी आज 2 दीस आतां हें उदक काल हे सायडीन उदक वयतालें अदें दोयऱ्या लेवल चड जालें उदक सगळें भितर येयलें आनी आख्या ते सायडीन बुटी जाना शेतां आनी ती शेतां आतां हारें उदक तें शेतांत जातलें हें आतां तुमी चोवपा जाय कितें करपाचें आतां ह्या शेतां लागून आनी हितू माती शेवड घालून वयर काडूंक केसो किमी धरूंक आं आनी हें केलें त्या दिसा केलें ना कोण नाय ते जाणा राती कडेन आनी आमकां काल हें चोयन सगळे व्हिडिओ बी काड आमकां प्रूफ आहाय व्हिडिओ काडलो आहाय थिंगा सगळे कितकोन केलो आहा तें आतां मिटींग मातशें तें आतां हऱ्या मनीस लायन तें बंद केलां कित्याक बंद केलां काल उदक येयलें ऑलरेडी आज आनी उदक येतलें थिंग बुटी येतो मरे आमगे थिंगा सकयल शेतांत थिंग शेतां कितुली लोकांक भाटां भितर बांयत भितर सोदा जरगतीचे बांयच उदक पिवपा मेळना थंय पेडे जालो आनी जाय जाल्यार प्रूफ दाखयता बांयच उदक पिवपा मेळना थिंगा